आषाढी द्वादशेक माशेलात चिकलकालो मनोवपाची परंपरा आजूय व्हडा उमेदीन जाता। विठ्ठलाचो गजर करीत भुरगे धरून जाणटे नेणट्यांनी चिखलात वेगवेगळे खेळ खेळून अंदू या उत्सवाची मजा घेतली। टुरिझम पर्यटन फक्त ते दर्यादेगेक न उरता अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशाक पावतले तेन्ना टुरिझमाचो खरो फायदो जातलो। ताच्या खातीर हे विचार घेवन जे घडले तातूंत आज ज्या तरेन माहोल तयार जाल्लो आसा चिखलकाल्याचो, भुरगे ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक घेवन आसा, बालकृष्ण तांकां नाचयता मातयेन। आमचे सगळे पळय चुन्नू मुन्नू भुरगे सगळे आयिल्ले आसात। जे आसात तातूंत देवस्थानची कमिटी एक बरें काम करता, जातूंतल्यान सगळ्यांक लोकांक वांगडा घेवन हे असलो कार्यक्रम करून हाडटा। तातूंतल्यान एक नेक्स्ट युवांक कनेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आसा। हे कल्चरली आमी जातात, आमची संस्कृती, आमची हिस्ट्री, आमचे कल्चर फुडल्या जनरेशनाक पावपाक हे एक बरें माध्यम। आणि चिखलकालो वर्सा वर्स एक बऱ्या प्रमाणात वाडटा हे पळोवन खूब उमेद जाता। आध्यात्मिक टुरिझम म्हणटकर स्पिरिच्युअल तातूंत एक बरो भाग हो मेळटा आणि त्या भागांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणात खेळून जाणून आमची हिस्ट्री, आमची ट्रेडिशन, आमच्या हातून महिला सगळी येवन पळयताच, पूण दादले मनीस जे आसा भुरगे सगळे पार्टिसिपेट जाता आणि हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण गोंया तशेंच माशेल गांवांत निर्माण जे जाता ते पळोवपाक म्हाका तरी मनांतल्यान खूब आनंद जाता। अभिमानाची गोष्ट गोंयकारांक की चिखलकालो सारकेलो फेस्टिवल जो सुरवात करून 4 वर्सां जाला, जो नॅरेटिव्ह आमी बिल्ड अप केल्लो फॉर गोवा बियॉन्ड बिचीस, तातूंतल्यान हो निर्माण जाल्ले गजाल एक बऱ्या स्तरार पावन पूर्ण देशान वळख जाली आणि देशांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय फक्त सन सँड एंड सी डेस्टिनेशन न उरता एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।